नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्ल्यान राजकारणात आयला वेग. पक्षांची चल्ल्या नेटान तयारी. फोंडेचो धुरंदर कोण जातलो, लोकांची आसा नदर. अधिवेशन स्थगीत केल्ल्यान विरोधकांनी घेतली राज्यपालाची भेट. अधिवेशन परतून सुरू करपाची केली मागणी. जर मागणी पुराय जाली ना जाल्यार सरकार बरखास्त करपाची केल्या मागणी. भाजप आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षाक बेजारल्यात लोक. आदलो मंत्री मिकी पाशेकोचो दावो. काँग्रेसीन दिल्लो उमेदवार वेचून आयलो जाल्यार बदलतलो पक्ष, मिकीचो आरोप. इंदोर प्रीतीनगर वाठारात इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज करतना शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घरात अचकीत पेटलो भिरांकूळ उजो. घरात दवरिल्ले 4 गॅस सिलिंडर उज्यात जाले ब्लास्ट. 7 जाणांक उज्यात लासून मरण. बनावट नोटी प्रकरणात बेळगावचे पुलीस गोंयांत. 4 दुबावितांक केल्या अटक. चौकशे खातीर दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी पुलिसांचो तपास आसा नेटान सुरू. आनी मजालवाडा हंजुण गुन्यांव फाट्यान धाड घालून सुमार 1.40 लाखांचो गांजो केलो जप्त. ह्या प्रकरणात दोगा दुबावितांक केली अटक. सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक हांचे मरणा उपरांत फोंडेचें राजकारण कासव गतीन चलतालें. मात आतां पोटवेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्ल्यान राजकारणात वेग आयला. पळयात पुराय बातमी. कोण जातलो फोंडेचो धुरंदर असो प्रश्न गोंयकारांक पडला. भाजप पक्षात पळयले जाल्यार विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी, ना जाल्यार सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक हांचो पूत रितेश नायकाक फोंड्या पोटवेंचणुकेची तिकीट दिवपाची आसा. रवी नायका फाटल्यान भाजपा खातीर जर कोणी तळागाळांतल्यान काम केला जाल्यार तो विश्वनाथ दळवी. तशेंच रवी नायकाचो पूत रितेश नायक हांणी लेगीत फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष आशिल्लो त्या वेळार खूब कामां केल्यात. रवी नायकाचे मरण जाल्ले त्याच दिसा खुबशा फुडाऱ्यांनी ताचो वारसो फुडें व्हरतले जाल्यार ताच्या पुताकूच भाजपाची तिकेट दिवची अश्यो मागण्यो केल्ल्यो. आनी जर आतां भाजपान रितेशाक तिकेट दिली जाल्यार भावूक मतदार ताच्या फाटल्यान उबो रावतलो काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. काँग्रेसीचो एक्टीव कार्यकर्तो राजेश वेरेकार आसून लेगीत निमण्या वेळार भाटीकाराक पक्षात प्रवेश दिवप हो काँग्रेसीचो मास्टर स्ट्रोक जातलो काय अपेक्षीत थारतलो तें पळोवचें पडटलें. तशेंच राजेशान आपलो पुराय तेंको भाटीकाराक आसा अशें मेकळ्या मनान जाहीर केला. तरी भाटीकाराच्या प्रवेशाक लागून नाराज आशिल्ले काँग्रेसीचे कार्यकर्ते भाटीकारा वांगडा रावतले काय ना हो प्रश्न पडला. गोंयभरात विरोधी पक्ष युतीचे उलयतात खरे, पूण आयकूंक येता ते प्रमाण आम आदमी पार्टीन ह्या पोटवेंचणुकेत लेगीत एकला चलोची भुमिका स्विकारल्या. मजगती बुधवाराक गितेश नायक हांणी आप पक्षात प्रवेश केला. ताका फोंड्या आपावतीन तिकेट मेळपाची आसा अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच आरजीपी पक्षान आजून आपली भुमिका स्पश्ट करूंक ना. एकंदरीत पळयले जाल्यार फोंड्या मतदारसंघात मोगोचो उमेदवार 7 खेपे, काँग्रेसीचो 5 आनी भाजपाचो एकदा वेचून आयलो. सर्गेस्त आदलो मंत्री रवी नाईक 7 वेळा वेचून आयलो. 1984 आनी 1989 मोगो पक्षांतल्यान, 1999, 2002, 2007, 2017 काँग्रेसींतल्यान आनी 2022 वर्सा भाजपांतल्यान फोंड्याचो आमदार म्हूण वेचून आयले. मंत्री रवी नायकाच्या मरणा उपरांत फोंड्या आमदारकीचे पद रिते आशिल्ले. आता हे खातीर फोंड्या पोटवेंचणूक जातली. देखून आता 6 म्हयन्यां खातीर फोंड्याचो धुरंदर कोण जातलो हाचेर पुराय गोंयकारांची आनी खास करून फोंडेकारांची नदर लागून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हेर कांय राज्यांनी पोटवेंचणूक जाता तरी थंय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसा. फकत गोंयचें अधिवेशन स्थगीत करप म्हळ्यार लोकशायेची हत्या. आमी राज्यपालांक अधिवेशन परतून आपोवचें अशें सांगलां. नाजाल्यार राष्ट्रपतींक सांगून सरकार बरखास्त करपाची मागणी केल्या अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान अधिवेशनाच्या 7व्या दिसा समारोप करचो पडलो. हाका सगळ्या विरोधकांनी विरोध केल्लो. होच विशय घेवन बुधवारा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवा सयत आमदार विरेश बोरकार, वेन्झी विएगास आनी क्रूज सिल्वान राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेतली.
हेर कांय राज्यांनी पोटवेंचणूक जाता तरी थंय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसा. फकत गोंयचें अधिवेशन स्थगीत करप म्हळ्यार लोकशायेची हत्या. आमी राज्यपालांक अधिवेशन परतून आपोवचें म्हूण मागणी केल्या. अधिवेशन परतून आपोवंक ना जाल्यार राष्ट्रपतीक सांगून सरकार बरखास्त करपाची मागणी करतले, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें. आज म्हाका दिसता जेन्ना आमी मान्य भाजपाला बरे गेले आमी सिच्युएशन हेड ऑफ द स्टेट त्या वेळार आमी जे सिच्युएशन असेंब्लीन जालें त्या पद्धतीन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश वॉट एक्चुअली ट्रान्सपायर्ड वी एक्सप्लेन इन डिटेल. वी एक्सप्लेन टू हिम that the model code of conduct has no legal force over the legislature. The House is supreme. We told the Honorable Governor ज्या पद्धतीन स्पीकरान सुरवातेक सांगले की अंडर 209 the House is supreme. आणि सकाळी जेन्ना तेणे ताका खबर आशिल्ली कोड आहा सगळ्या सेशन वॉज ऑन आणि त्या वेळार लिस्ट ऑफ बिझनेस ऑलरेडी वॉज देर फॉर द होल डे. बट स्पीकर somehow curtailed the assembly, violating his own ruling. सकाळी एक रुलींग दिली. आता हे जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आहा इट इज ज्युरिस्डिक्शन बेसिकली ends at Fonda or Southwell, not at the assembly gates. हे आम्ही तेका सांगले. The laughing part today, how mockery of governance has happened or murder of democracy is Karnataka, Tripura, Nagaland, Gujarat and Maharashtra. All are facing by-election and all their sessions currently are on. We have submitted to the Honorable Governor that he writes to the President of India under 356(1) and asks, first we said that under 175, that power high to summon this assembly. If the government does not want to have a debate, then under 356(1), write to the President of India and make sure that this government is dismissed. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत भाजप आनी काँग्रेस पक्षाक आतां मतदार बेजारल्यात असो दावो आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीन निवडिल्लो उमेदवार वेंचून आयलो जाल्यार पक्षांतर करपाक शकता असो गंभीर आरोप पाशेकोन केला. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकारण तापपाक लागला. फोंड्याच्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन व्हडलें विधान केलां. भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांक लोक बेजारल्यात असो दावो मिकीन केला. काँग्रेसीन दिल्लो उमेदवार वेंचून आयले उपरांत पक्ष बदलूं येता असोय आरोप तांणी केला. सध्या आपूण समान विचारांच्या लोकां कडेन चर्चा करता आनी फुडल्या 2 दिसां भितर फोंड्या वेंचणुके संबंदीत आपलो निर्णय घेतलो अशें पाशेकोन स्पश्ट केलें. आता काँग्रेसान इम्पोर्ट केला कॅन्डिडेट इन फोंडा. जो कॅन्डिडेट गोवा मानशा जी कोण RSSची पार्टी आशिल्ली सुभाष वेलिंगाराची पार्टीचेर 2017 पणजे बशिल्लो चेतन भाटेकार. थंयसरलो भायर सरोन गेले ते पार्टी 2022 MGPचेर बशिल्लो. आतां काँग्रेसाचो थंयसर कॅन्डिडेट आशिल्लो थोड्या वता पिड्ड्यार जालोलो बाब राजेश वेरेंकर, ताका तिकेट डिनाय केली. आतां आनीक हेका इम्पोर्ट करून हाडला MGPच्यान. आतां काँग्रेसाक बरी खबर आहा 2017 2022 ह्या पक्षान येवन हेणी घेवन परत केले. जाणा आसतना परत हांगासर चेतन भाटेकाराक हाडला. आतां चेतन भाटेकार म्हणटा तो कोण? अरे हो राहुल गांधी म्हणटा डेली सदांच बोवाळ मारीत रावता BJPचो सरकार RSS चलयता म्हणून. जो हो RSS मरे चेतन भाटेकार RSS, तुमी ताका कसो कित्याक घेतलो? आनी तुमकां जाण आसतना तुमी जे तुमच्या पक्षान येता आनी धांवता तुमी ताका वापर लोकांक ऑप्शन जाय. आतां 15 मतदारसंघात लोकांक ऑप्शन जाय कित्याक लोकांक कळून येना बाबा हो चेतन भाटेकार म्हणटा तो हाल्या काँग्रेसान निवडून येयलो तो धांवतालो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मध्य प्रदेशाची अर्थीक राजधानी इंदोर हांगा मंगळारा राती एक भिरांकूळ आनी काळजाक पीळ घालपी घडणूक घडली. प्रितीनगर वाठारांत इलेक्ट्रीक गाडी चार्ज करतना शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घरात उजो लागलो.
या उज्यात घरात दवरिल्ले 4 गॅस सिलिंडर एका फाटल्यान एक स्फोट जाले. तातूंत 5 निष्पाप भुरग्यां सयत कुटुंबातल्या 7 जाणांक उज्यात लासून मरण आयलें. पळयात. इंदोर प्रीतीनगर वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला. मंगळारा रातीकडेन एका घरा भायर उबी आशिल्ले इलेक्ट्रीक गाडी चार्ज जाताली. मात अचकीत रातच्या वेळार चार्जिंग पॉयंटात शॉर्ट सर्किट जालो. घरात 15 परस चड गॅस सिलिंडर आशिल्ले अशी म्हायती मुखार आयला. गाडयेच्या चार्जिंग पॉयंटाचेर पेटिल्लो उजो रोखडोच घरा भितर पातळ्ळो. उज्याच्या उश्णतेक लागून घराच्या तळ मजल्याचेर आनी पयल्या माळ्यार 4 सिलिंडराचो खर स्फोट जालो. हो स्फोट इतलो खर आशिल्लो की घरातल्या लोकांक न्हिदिल्ले कडेन जाग्यारच मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या मदीं 7 म्हयने ते 12 वर्सां पिरायेच्या 5 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. तातूंतल्या 3 साल्वार केल्यात. हे घर पॉलिमर वेपाराचें आशिल्लें. घरा स्फोटक रसायनाय आशिल्ली. हाका लागून व्हड प्रमाणात उजो लागलो. ताज्या घरात इतले सिलिंडर खंयच्यान आयले हाची चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. बचाव कार्यांत वाठारांतले रस्ते खूब अरुंद आशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाक थंय पावपाक आडमेळी आयल्यो, जाका लागून कळाव जालो. थळाव्या नागरिकांनी मजत करपाचो यत्न केलो, पूण सिलिंडराच्या स्फोटाक लागून उज्याची तीव्रता इतली खर आशिल्ली की भितर वचप कठीण जाल्लें. घरांतल्यो जळून मरण आयिल्ल्यांच्यो कुडी भायर काडटना रेस्क्यू पंगडाच्या दोळ्यांत लेगीत दुकां आयली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बनावट नोटी प्रकरणात बेळगाव पुलिसांचो पंगड गोंयांत पावला. 4 आरोपींक पुलिसांनी अटक केल्या. तातूंतले 3 जाण गोंयचे आसात. चौकशे खातीर दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी तपास सुरू आसा. मजगतीं मडगांवच्या बँकेत सुमार 40,000 रुपयांच्यो बनावट नोटी मेळ्ळ्यात अशी कागाळी उजवाडाक आयल्या. पूण सध्या ह्या दोनूय प्रकरणां मदीं कसलोच संबंद ना अशें पुलिसांनी स्पश्ट केलां. पळयात. काल बेळगाव मार्केट पुलिसांनी एक फेक काउंटरफीट करन्सी 500 रुपयाच्यो ह्यो एक रॅकेट बस्ट केले आणि हातूंत भितर 4 जाणांक अटक केली. ताजे नंतर तांकां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केले आणि कोर्टान तांकां रिमांड दिलो आसा. सध्या ते 4 जाण बेळगाव पुलिसाच्या कस्टडीक आसा. हातूंतली नांवां आसात ती अशी: मोहम्मद अब्बास वो दवर्लेचो, रुपेश वोकाडे काणकोणा, मोहम्मद हुसेन बक्षी मडगांव आनीक शिवकुमार वो बिहाराचो. आनीक बेळगाव पुलिसांनी हांचे कडल्यान वट 495 500 रुपयाच्यो फेक नोटी जप्त केल्यो आसा, जाचो व्हॅल्यू जवळ जवळ 2,47,000 सुमार जाता. आनीक ताजे नंतर तांणी ताचो तपास चालू केलो. ह्या तपासा भितर तांकां अशें कळून आयलें की ह्या रॅकेटाचें गोवा कनेक्शन आसा. बेळगाव पुलिसांनी हांचे कडल्यान 4 मोबायल आनी एक मारुती सुझुकी कार ही जप्त केल्ली आसा. सो गोवा कनेक्शन जेन्ना तांचे मुखार आयलें तेन्ना बेळगांव पुलिसाची टीम आज गोंयाक पाविल्ली आसा आनी तांणी दक्षिण गोंयच्या एसपीक ते मेळ्ळे. ताजे बद्दलची म्हायती तांणी हें केली आनी तांकां एसिस्ट करपा खातीर पुलीसूय तांणी घेतले. सद्याक जी टीम आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे ही टीमीन मडगांव, फातोड्डा, दवर्ले हावसिंग बोर्ड हांगा भेट दिवन तांची चवकशी करपाचें काम चालू केल्लें आसा. ही टीम जी आसा कर्नाटका पुलिसाची, बेळगांव पुलिसाची, ती आतां सांजे मायत्याक ही कोलवाळे जेलीक वतली. थंय जो एक अंडर ट्रायल आसा एक्यूज, तो NDPS केसी भितर आशिल्लो, ताजो एक सोयरो ह्या हातूंत भितर इनवॉल्व आसा आनी पुलिसांक डावट आसा की हो भुरगो ह्या केसीक भितर मेन एक्यूज आसपाक शकता. सो ताजी चवकशी करपाक कर्नाटका पुलीस जे आसात ते कोलवाळे वचपाक शकतात, ते भेट दितले अशी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्हीक आनी एक म्हायती मेळ्ळी ती म्हणजे मडगांवच्या एका बँकेन मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर एक रिटर्न कंप्लेन दिल्ली आसा आनी ह्या कंप्लेनीक तांणी सांगिल्लें आसा की तांकां जवळ जवळ 40,000च्यो काउंटरफीट फेक 500 रुपयाच्यो नोटी मेळिल्ल्यो आसात. मडगांव पुलिसांक जेन्ना आमी कॉन्टॅक्ट केलो, मडगांवच्या PI अरुण देसायाक कॉन्टॅक्ट केलो, तांणी सांगलें आमचे कडेन ही कंप्लेन आयिल्ली आसा कांय दिसां पयलीं, आमी हाजो तपास करतात, पूण सद्या तरी ह्या जी आमचे कडेन कंप्लेन आयिल्ली आसा आनी ह्या बेळगांवच्या केसीचो कांयच कनेक्शन ना आनी आमी हाजो तपास करतात. रोखडोच आमी ही जी कंप्लेन आयल्या ताची शहानिशा करतले आनी ताजे जे कितें हें आसा ताजे फाटल्यान कोण आसात तांकां मुखार हाडटले. पूण अशें तुमकां हांव सांगूंक सोदता की गोंयाकय फेक नोटी सर्क्युलेट जाल्ल्यो आसात, कारण मडगांवच्या बँकेक 40,000च्यो सुमार मेळिल्ले आसात. सो तुमी बी सांबाळून लोकांनी ज्यो नोटी घेता तेन्ना पळोवचें, वेव्हार करतना सांबाळून पळोवचें.
हाजी अपडेट जी आसा तुमी आमकां मुखार हाडत रावतले. ह्या केसी बद्दल कितें जालां आनी खंयचे कनेक्शन मुखार आसा हें तुमच्या मुखार आमी हाडत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग मारता. मजालवाडा हंजूण गुन्ह्या फाट्यान धाड घालून सुमार 1.40 लाखांचो गांजो जप्त केलो. या प्रकरणात मूळ पश्चिम बंगालातल्या लोकनाथ हालदार आणि बिहारातल्या राजकुमार दास या दोगांय दुबावितांक अटक केल्या. उपरांत तांकां 7 दिसांची पुलीस कस्टडी फर्मायली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत दिसान दीस गोमांस तस्करी जावपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा. बुधवाराक केरी 70 चॅकपोस्टाचेर तपासणी वेळार एका गाडयेन सुमार 300 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केले. ह्या प्रकरणात गाडयेचो चालक अहमद पठाण ह्या दुबाविताक अटक केल्या. तशेंच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 325 आनी पशु संरक्षण कायदो 1995च्या कलम 8 खाला केस नोंद केल्या. नमस्कार. राज्यांत सध्या बेकायदेशीर गोमांस जप्त करपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. केरी 70 हांगासर चेकपोस्टाचेर आयज परत एकदा मोठ्या प्रमाणात गोमांस धरलेले आसा. जेन्ना बजरंग दलाच्या पथकांक जेन्ना बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक जाता हेजी खबर कळ्ळी तेन्ना पुलिसाक तेंच्यांनी खबर दिली आनी केरी आउटपोस्टाचेर ही जी आमकां फाटल्यान दिसता इंडिको कार ह्या कारीक सद्या ताब्यात घेतलेले आसा. हितून मोठ्या प्रमाणात गोमांस आसा. एकूण जवळपास 300 किलो गोमांस आसा आनी हेजी किंमत आसा ही 1,10,000 रुपया आसा. सद्या जो ड्रायव्हर आसा हेका सद्या ताब्यात घेतलेले आसा आनी तेचें नांव आसा अहमद पठाण. ह्यो रावपी कर्नाटक बेळगांव कर्नाटक हांगासलो आनी हेजो फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. ढोल ताशे बडयत आनी एकामेकांचेर रंग फाकीत बुधवारा दिवचले धुळवड मनयली. धुळवडीन दिवचलच्या शिगम्याची सांगाता जाली. जाणट्या नेणट्यांनी धुळवडीचो घोस्त काडलो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये धुळवडीत उमेदीन वांटेकार जाल्ले. पळयात धुळवडीची खिणचित्रां. आमची शिमगोत्सव हो बिचोले जाता हो बरोबर 15 दिसां जाता. पयलीं आमचे होळी बीन पेटयता. होळी बीन पेटयली काय मागीर आमचे घोड्यामंडी जाता, रोमाट जाता, आमचे ह्या गडे जाता. गडे जावन मागीर नाटकां जाता. आमची 6 नाटकां आसता हांगा. 6 नाटके जाल्याच्या 15व्या दिसा मागीर आमचे आयज धुळवट संवसार पाण्याच्या आदल्या दिसा आमची धुळवट येता आनी सगळो गांव आमी ही धुळवट सजयता. सगळे बड्ड्यासून अशें येता हांगासर शांताराम देवळा कडेन आमी सगळे जमता एकी कडेन बड्ड्यासून परत भाजी वयले म्हण हांगासर गांवकार सगळे हांगासून येता आनी हांगा एकी कडेन जमता आनी हांगा वचून मागीर परत ते आमी थंयसर थंय पांयां देवळा कडेन पांयां पडोवन जे जाग्यार शांताराम देवी पुजतात थंयसर आमी माती उडोवन थंयसर ती सेलिब्रेट करता आनी थंयसून मागीर परत आमी सगळे वाजत गाजत सगळे रोगोन मागीर आमी बड्ड्या वयता आनी सगळे नाचत सगळे आनी अख्खो गांव तेन्ना एक जाता आनी ही आमची आयज ही धुळवटीची सगळे आनी शिमगोत्सवाची आज सांगता जाता आनी फाल्यांच्यान पाडवो आनी सगळ्यांक तुमकां पाडव्याच्या शुभेच्छा. 70 म्हालांतल्या कुमठोळी वाठारांत एका काजू बागायतीक उजो लागपाची घडणूक घडली. विश्वनाथ गावडे हाच्या मालकीच्या काजू बागायतीक तशेंच माड, केळी आनी सुपारेच्या झाडांक उजो लागून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. मजगतीं एका अनवळख्या मनशान ह्या वाठारांत उजो लायिल्लो म्हणून म्हायती सामकार आयल्या. पळयात. पालिका वाठारांतल्या बेकायदेशीर घरांक घरपट्टी लागू करची असो निर्णय पालिका मंडळाचे बुधवारा जाल्ले बसकेंत घेतला. दिवचल शार पुरायपणान कोयर मुक्त करपा खातीर पावलां उखलचीं
असो निर्णय लेगीत बसकेत जालो. विद्यमान पालिका मंडळाची निमणी बसका नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर आणि मुख्य अधिकारी नेहाल तळावणेकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा जाली. हे बसकेक सगळे 14 नगरसेवक हजर आशिल्ले. आज जो आमचे स्पेशल मिटींग घेतल्या ते पयलो विषय आसलो म्हणजे जी आमची इलिगल घरां बी आसा कोणी एक्सटेंशन केल्या वाडयल्या भाडेकरू आसा तेच्या खातीर आमी टॅक्स घेवपाचो म्हणून ती आमी सगळे फायनल जाल्ले आसा. सगळ्यांचे आमी मेजरमेंट बी केल्ले आसा. कोलब्रो कंपनीक आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले तेच्या खातीर आमी असं केला की आता स्टार्ट करपा खातीर आमी ते कंडिशन घालून आयच्यान हें केलां की आयज रेजोल्युशन घेतला की तेंचे कितें आसा ती कशें घरांक टॅक्स दिवपाचो म्हणजे रेग्युलरायज करता. रेग्युलरायज म्हणजे हें इलिगलूच ती आसतली पूण जे कोणी वयर घर बांदलां घराक कोडयो काडल्या तेजो टॅक्स आमकां दिवपाचो. तशेंच कोणी भाडे रूम म्हणजे भाड्याक दिवप करपा खातीर रूम काडल्या 4-5 रूम काडल्या त्या रुमाची लांबी रुंदी जी कितें आसा ती मेजरमेंट काडून आमकां तो म्युन्सिपालिटीक आसा तो टॅक्स भरपाचो. ह्या कावन्सिलाची आमची लास्ट स्टँडर्डाचो लास्ट मिटींग आसली आनी हितून एक विशय आसलो तो गार्बेजीचो आसलो. आमचो गार्बेजीचो विशय म्हणजे बिचोले नगरपालिका जी आसा पळय ती गार्बेजीच्या विशयाचेर सामकी सेन्सिटीव आसली जेणे करून आमचे जे लेबर्स जे आहा पळय ते कंटिन्युअसली म्हणटा ती 8 दीस 7 दीस म्हणटा ते गार्बेज काडपाचें काम करतात. पण एक अशें दिसून येयलें की जितलें जरी काम केलें जितलें क्लिननेस करपाचें हें दवरलें सुद्दां जाल्यार आमचे भारताचे माननीय पंतप्रधान हांच्यांनी एक नारो दिल्लो आसा की स्वच्छ भारत सुंदर म्हणजे आनी ह्या हितूनसून अशें प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य आसा की आपली एरिया जी आहा पळय ती स्वच्छ आसपाक जाय आनी आपूण त्याच पद्दतीन तेजेर अलर्ट आसपाक जाय. पूण अशें कितें जाता की जे भायले मायग्रंट जे लोक असतात पळय थोडे बिराडाक रावल्ले आसता हेचेर ते लोक कितें करतात सांजचे एक सामान हाडलें कितें हाडलें जाल्यार ते प्लास्टिकाचे दुसरे दिसा कितें करप सकाळीं वयता आसतना व्हराक आनी रोड सायडीक आनी तो म्हणटा तो आमकां खूब म्हणटा तो बिचोले म्हणटा तो त्रास जाता आनी ताका लागून आमी प्रत्येक फावटी दवराक प्रयत्न करता अवेरनेस करता मातसो की लोकांनी कचरो व्हर आसा तेजे कुशीक पळोवचो न्ही जावं ब्लॅक स्पॉट तयार करचे न्ही आनी तितून आमकां खूब म्हणटा तें यशूय येयल्लें आसा कितें आतां जितलें काम करता पळय तितलें तुका आनी हें वाडत जबाबदारी वाडत रावता. जितलो कचरो काडप पळय तितले आनी कचरो हाडून लोक उडयत रावता. हांव सगळ्यांक बिचोलकारांक आमचे विनंती करता की तेंच्यांनी मनापासून ठरोवपाक जाय जे आमचे बिचोले म्युन्सिपालिटीचे लेबर्स येता पळय डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन येता पळय जो आपलो कितें कचरो जाता पळय जावं सरावंडींग एरियात जे कोण क्रिएट करता पळय कचरो तेंचे कडेन दिवप जेणे करून तो वेवस्थीत प्रमाणे तो म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर पावता आनी तेजो विल्हेवाट वेवस्थीत लागता. हळदोणे मतदारसंघातल्या खोर्जुवे वाठारात आशिल्ल्या किल्ल्या मुखार कोयराच्यो राशी दिसून येता. पर्यटकांक खातीर हो किल्लो फामाद आसा मात ह्या कोयराक लागून ह्या सुवातेची वायट परिस्थिती जाल्या. हाका लागून ह्या वाठारात नितळसाण आनी देखरेखीचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. कोयराचो विलो लावन ही सुवात नितळ दवरपा खातीर थळाव्या पंचायतीन तशेंच संबंदीत प्रशासनान पावलां उखलचीं म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. पळयात. आमी आसा खोर्जुया आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो कचरो पळया हे पंचायत हळदोणा पंचायतीक लागता. जेन्ना सरकार म्हणटा आमी करोडांनी पयसो कचऱ्याक लागून मोडटा हांवेंय जेन्ना पंचायतीचे पळय कॅश बूक पळयलो तेजेरूय पळयला लाखांनी पयसो पंचायतीन मोडला कचऱ्याक. जाल्यार तुमी हें पळोवंक शकता हें कितें हो फाटल्यान आसा फोर्ट म्हणटकूच लोक पळोवंक येता हें कितें. जेन्ना तूं एक पंचायत जेन्ना तूं चलयता नाका थंय खर्च करता तेन्ना हो कचऱ्याचे तेन्ना पयशे मोडले आसता तेन्ना हो कचरो आसता तो क्लियर करूंक जाय. आनी हांगा जाता ते हांगा बोर्ड लावंक जालो हांगा आनी कचरो उडप ना न्हू पूण पंचायतीच्या हितून दुर्लक्ष जाता. पंचायत भलत्याच कामांक बिजी आहा. लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिवप आनी नाका आसलीं कामां. मेन कामां कितें आमकां जाय उदीक लायट आनी नितळसाण ही उरोकूच ना. तुमी हांगाच न्हू वयता थंय पळयात वयता थंय कचरो हेका जो जबाबदार आहा मनीस तेंचेर एक्शन जावंक जाय. हायकोर्टान सुद्दां डायरेक्शन दिल्लें आहा सो मोठो केसीन की पंचायत आनी पोल्युशन बोर्डान
म्हयन्याच्या म्हयन्याक पंचायतीचें इन्स्पेक्शन करप आसता पोल्युशन बोर्डान आनी रिपोर्ट दिवंक जाय कंप्लायन्स, तो पोल्युशन बोर्डूय खंय तरी फेल गेला. तेन्ना म्हाजें मागणें आहा सरकारा कडेन आनी सीएमान हेजेर कितें तें लक्ष घालून हो जाग्यार घालचो इश्यू. फोर्टाचें कितें आहा, फोर्टाचो 22 टेंडर जाल्लो 2022 वर्क ऑर्डर जाल्ली. आयज पासून त्या फोर्टाचें कामूच जायना. हांवें खूब फावटी हांडा हाडटे ते डॉक्युमेंटूय हाडल्या, कन्सल्टंटांक पयशे दिल्ले आसा, खुबसो खर्च केल्लो, पूण आयज पासून तेजें कंप्लिशन ना आनी तुमी पळोवंक शकता सायडीर लेबरूय ना. हांव विचारूंक वयता पूण तेंचो आन्सर आसता तो सामको सॅटिस्फाय जायना, तेंचो आन्सर सामकें ना दिवपूय आनी तेंचे मनशात ना ते काम करपाचें, पूण पयसो हो गव्हर्मेंटाचो वेस्ट जाता आनी जालोय. आतांचे हितून जर तर कॉन्ट्रॅक्टर तो काम सोपयत जाल्यार ताका 50% सुद्दां पयशे पेमेंट करूंक मेळचे ना. जो पळय हांवें तेंचो हें हाडला एग्रीमेंट हाडला, एग्रीमेंटा प्रमाणे पयशे कट जावंक जाय तेजे डिले जाल्या उपरांत. तेज्या प्रमाणे तेजें काम सोंपोंक ना म्हणून ताका आयज पासून सवकस नोटीस काडलेलो ना ताका वॉर्निंग लेटर धाडलेलें ना, कांयच ना. म्हणजे हितून दिसता की तें मेळना म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आनी जो पळय डायरेक्टर आहा तो मेळना म्हणून ते कामां जायना आनी हें वयता थंय इश्यू आहा. आमी म्हणटा सरकारा कडेन सीएमान हेजेर लक्ष घालूंक जाय आनी सगळेच फावटी लोक रस्त्यार येतले म्हणून रावूंक खाना. हितून गव्हर्मेंटाचो इश्यू आहा, तेंच्यांनी ते कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा, तुमचे कडेन डिपार्टमेंट आहा, ते स्टाफ आहा, ते पळोवपाक तेंच्यांनी ती कामां करूंक जाय. जर तर ते कामां करिना जाल्यार तांकां घरा धरूंक जाय. आमचे नवे भुरगे आहा जे खूब शिकलेले आहा बेकार तांकां एम्प्लॉयमेंट करचें. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.